आमचे बरोबर आसा हरिश्चंद्र नाईक जे कॅन्डिडेट जावन आसा करप्शन एबोल्युशन पार्टी। आम्ही चढान चढ येवकार म्हणटा तुमकां सर। नमस्कार आणि नमस्कार। आज तुम्ही कॅन्डिडेट म्हणून उभे आहात। तुम्ही म्हाका दिसता साऊथ गोवानूच हे करता। तुमच्या पार्टीन नॉर्थ गोवानी बीन कॅन्डिडेट दवरला ना? आमचे पार्टी म्हणजे ओन्ली साऊथ गोवान कॅन्डिडेट दवरलेलो आसा। फक्त साऊथ गोवान आणि नॉर्थ गोवान दवरपा पावना कारण आमगे हो प्रोसेस आहा पळय मातसो तो लेट जालो। आमी लास्ट डिसिजन घेतले लास्ट मोमेंटार की आमी कॅन्डिडेट दवरपाचो आणि हो इलेक्शन प्रोसेस आमी स्टार्ट करूं। म्हणजे पार्टीचें काम आसा पळय एक्चुअल काम त्या स्टार्ट करपाचें। कारण इलेक्शन येयलो म्हणटकीर तुका तें पॉलिटिकल म्हणजे इलेक्शना विशीं आसल्या कारणान तें सगळें पॉलिटिकल काम म्हणजे तें फुडें वयता आनी लोकांक तेजो इंट्रस्ट आसा। लोक ते आयकोन घेता बाबा हे पॉलिटिकल पार्टीचे कितें उद्देश आसा, ध्येय कितें आसा, पार्टी बरी आसा, उपयोगी आसा काय ना, समाजा उपयोगी पडपाची काय आसा काय ना, हेंचे धोरण प्रिंसिपल कितें ओके आसा काय ना, ह्या समाजाक उपयोगी पडटलो अशें हे सगळे लोक त्याच टायमार ते सगळें वाचता। तुमगेलें हें म्हणटा तूं पॉलिटिकल सगळें न्यूज आसा पळय त्याच टायमार ते समजून घेतात आणि पार्टी कॅन्डिडेट सगळं समजून घेता। म्हणून आमी तो लास्ट मोमेंट आमकां तो विचार जालो। सारकें। आता काल तुमचो प्रेस कॉन्फरन्स जालो पूण तशें कॅन्डिडेट फायलिंग जें आशिल्लें तें म्हाका दिसता 19 तारखेक लास्ट डेट आशिल्ली आनी खूब लेट अनाउन्स केलो तुमी। बरोबर। आमी तो म्हणल्यार लास्ट डेटाकूच म्हणजे 18 तारखेक फॉर्म भरप जाला आमगे कंप्लीट जाला आणि 19 तारखेक व्हरोन तो आमी सबमीट केला लास्ट मोमेंट। म्हणजे फक्त म्हाका दिसता 10 ते 20 मिनटां आसतलीं अर्दवर सुमार त्या टायमार आमी तुमकां ऑलरेडी खबर आशिल्लो कशें कितें तें सगळें जाण आशिल्लें। पयलीं आमी बोल्लेलो न्हू एका असेंब्ली इलेक्शना मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी बोल्लेलो फॉर्म। सो तेन्ना बोल्लो म्हणजे मातसो आयडिया आशिल्ली पूण आमगे फायनलायज जावन आशिल्लें भरपाचें काय ना। पूण 19 तारखेक आमी तो सबमीट केलो आनी फॉर्म फिलअप केलो आनी साऊथ गोवा पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तो फॉर्म भरलो ह्या करप्शन एबोल्युशन पार्टीच्या नांवार। ओके। आता पार्टीचे जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना गोंयकारांनी हे पार्टीक कशे तरेन पळोवपाचें म्हणजे काम कितें आहा समाजान हे पार्टीचें अजून मेरेन समाजा खातीर कितें केल्लें आसा? आता आमचो पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आसा ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकर हाणें भरपूर कामां घेतलेलीं आसा। म्हणजे कितें पेडण्या नागरीक तालुका समिती म्हणून आहा पळय न्हू तेच्या अंतर्गत खूब कामां घेतल्या तेणें। म्हणजे कूळ मुणकाराचे इश्यू आहा पळय न्हू तेंचे रायट तांकां मेळोन घेवपा खातीर खूब पयलींच्यान ते जवळ 10-12 वर्सांच्यान काम करता। प्लस मोपाचे एअरपोर्टाचे विशीं तेंचे जमनी बी गेल्या तांकां तेजे विशीं तेजे रायट म्हणजे प्लस मागीर ते झोन चेंज जालो बीन पळय न्हू तेजे विशीं खूब प्रॉब्लेम हे इश्यू घेतल्या ताणें। प्लस बाकीचे मागीर म्हणटा तूं म्हादेश विशीं तो टायगराचे पळय इश्यू आहा पळय आनी खंयचे एनजीओ वांगडा तुमी टायअप आशिल्ले तेंच्या वांगडा मेळून काम करताले सगळ्या। आनी आमी फोंडा एरिये बसून म्हणजे हो मुणकार इश्यू आहा पळय कूळ मुणकार इश्यू आहा जनजागृती मार्फत आमी ते संमेलन बसून घेतलेलें आनी लोकांक जागृती केल्ली की बाबा कूळ मुणकार हो इश्यू बारीक समाजाचो आसा हो कितको आमकां इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी कितके जागृत जायत आनी जागृत जावन हो आमचो जो हक्क आसा पळय तो आमी घेवपाचो हेची जनजागृती आमी केल्ली सगळ्याक। आनी तो इश्यू आमी घेवपा खातीर म्हणून आमी तेन्ना प्रयत्न खूब केलो। आतां तेजे उपरांत इलेक्शन येयलें आनी मागीर तें मातशें कमी उरलें। म्हणजे आमी आतां तें पार्टी लेवलार फुडें व्हरतले स्टेट लेवलार प्लस आमी नॅशनल लेवलार कितें इश्यू आहा पळय त्या बसून व्हरतले। ओके। पार्टी रजिस्ट्रेशन ही आतां स्टेट लेवला पुरती आसा काय नॅशनल लेवल? हे पार्टी आसा पण एक्चुअली रजिस्टर्ड इन हरियाणा। सो थंयच्यान मागीर ते आमचे प्रेसिडेंट आमी सगळ्यांनी मेळोन ती पार्टी आमी आमची म्हणजे आमी गोंयान हे केलें आनी आमचे सगळे ते पार्टी जे कंट्रोलर आसा म्हणजे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आसा प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट ट्रेजरर म्हणजे सगळे चडशे गोंयचेच आसा आनी ऑफिस बसून गोंयांक आसा आनी मेन पार्टी कंट्रोलर गोंयान आसा। गोंयची बॉडी गोंयच्यान आमी ते सगळे फुडें व्हरतले गोंयाकूय व्हरतले प्लस भायरूय ऑल ओव्हर इंडिया व्हरतले। आतां आमी जेन्ना मॅनिफेस्टोचेर तुमचे येता जाल्यार मॅनिफेस्टोन मेन मुद्दे कितें आहा म्हणजे गोंयकाराचे जे ज्वलंत इश्यू जे आमी म्हणटा गोंयकार सफर करता तुमी खंयचे पॉयंट तुमी तुमचे मॅनिफेस्टोन इन्क्लूड केले? आतां आमचे पार्टीचें नांव आसा करप्शन एबोल्युशन पार्टी। करप्शन हो मेन इश्यू आहा सगळ्याक करप्शन चल्ला वयता थंय करप्शन। आतां करप्शन म्हळ्यार एक्झॅक्ट कितें? करप्शन म्हळ्यार भ्रष्टाचार म्हणटा भ्रष्टाचार म्हळ्यार करप्शन करप्शन म्हळ्यार भ्रष्टाचार आनी एक्झॅक्ट कितें आमी ताका कशें पळोवपाचो भ्रष्टाचार म्हळ्यार कसो पळोवपाचो जावं करप्शन म्हळ्यार कितें पळोवपाचें कळ्ळें न्हू। ते जे करप्शनाचे जेन्ना हांव तेजे स्टडी केलें कळ्ळें की बाबा हो व्हडलो ज्वलंत आनी व्हेरी डेंजरस आनी व्हेरी सामको इम्पॉर्टंट असो इश्यू आसा करप्शन म्हणल्यार कळ्ळें तुका। सो तुका हांव सांगता पळय तेजें मिनींग हांवें काडलें सगळें पळोवपाक कळ्ळें तुका। करप्शन म्हळ्यार कितें एक्झॅक्ट तें करप्शनाचो मिनींग म्हळ्यार कितें भ्रश्ट दुराचरण दुराचरीत
कळ्ळें तुका व्यभिचारी म्हणजे सामके वायट गोष्टी करणारो हो भ्रष्टाचारी म्हणटा तेका भ्रष्टाचारी म्हणल्यार बरबाद करपाचो पाड घालपाचें जेची मनोवृत्ती असता तेका भ्रष्टाचारी म्हणटा म्हणजे तेका तुकडो तुकडो करून म्हणजे पळय तुकडो मेटून म्हणजे कितें तेजी बारीक बारीक कुडक्यो करून उडप जे कितें संस्था आसा सिस्टम आसा ते बारीक करून उडप आनी तेजे विरुद्ध म्हळ्यार सदाचारी म्हळ्यार खरेंच उलोवपी इमानदार सत्यनिष्ठा आनी आपले कर्मनिष्ठ आहा पळय त्या प्रमाणे वागणारो तो इमानदार तेजे विरुद्ध आसता भ्रष्टाचारी हे तेजो मिनींग आतां भ्रष्टाचाराचे कितें आसा पळय तुका तेजे परिणाम जो भ्रष्टाचारी आसा पळय न्हू सिस्टमात तेजे कितें परिणाम जाता समाजाचेर तेजेर हांवें सगळें तें लिस्ट आउट केलें तेजे वयल्यान कळ्ळें म्हाका की हो भ्रष्ट म्हणजे करप्शन हें कितकें घातक आसा समाजाक म्हणजे व्याख्या तुम्ही एकंदरीत तयार केली तुमचे भाशेन की भ्रष्टाचार म्हणजे कितें पूण जेन्ना आमी खुबशे आतां लागींचो इश्यू जर हालींचो जर आमी घेतलो जे कला अकादमी आमचे एक सगळ्यात म्हणटा की पुअर क्वॉलिटी ऑफ वर्क इतके करोडांनी पयशे मोडून आनी थंय सदांच मातसो पावस पडलो काय लिकेज जाता खंयचे फॉल सिलींग पडटा आनी कितें हेका तुमी कशे तरेन पळयता हो विशय तुमी घेतलेलो पळय हो इश्यू पासून सगळं करप्शना रिलेटेड आसा भ्रष्टाचार रिलेटेड आसा आतां हांव तुमकां सांगता भ्रष्टाचार आसले म्हणजे कशें वळखोवपाचें तें सो तुका तेजी मागीर तुका रिलेट करपाक मेळटलो म्हाका कला अकादमी कितको भ्रष्टाचार जालो तो पळय भ्रष्टाचार विश्वास को कमजोर करता है कळ्ळें तुका भ्रष्टाचार लोकतंत्र डेमोक्रेसी को कमजोर करता है भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है भ्रष्टाचार असमानता सोशल इनइक्वलिटी बढ़ाता है भ्रष्टाचार गरीबी पॉवर्टी बढ़ाता है भ्रष्टाचार सामाजिक विभाजन सोशल डिवीजन करता है भ्रष्टाचार पर्यावरण को हानि पहुंचाता है भ्रष्टाचार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है भ्रष्टाचार इन्फ्लेशन बढ़ाता है भ्रष्टाचार नागरिक के बीच निराशा बढ़ाता है निराश करता है मनशाक बरोबर मागीर भ्रष्टाचार नागरिक के कठिनाई म्हणजे तांकां जगपाची कठिनाई डिफिकल्टी हे करता क्रिएट करता भ्रष्टाचार मागीर भ्रष्टाचार निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाता है कळ्ळें तुका मागीर पळय मागीर भ्रष्टाचार आहा पळय न्हू तो कितें करता भ्रष्टाचार कारण स्कूल बिल्डिंग आसता स्कूल अस्पताल सडके अशे सार्वजनीक बिल्डिंग बी आसा पळय न्हू ते कमजोर दर्जाचे करता बरें जालें लो क्वॉलिटीचे आतां हेजेर सोल्युशन कितें म्हणटा तुमी आतां मेन आमी मुद्द्याच्या सोल्युशनाचेर उलोवया आतां ह्यात पळय भ्रष्टाचार चल्ला पळय न्हू आनी हे भ्रष्ट व्यक्ती आहा पळय न्हू हितून ते कोणी आसूं पॉलिटिकल आसूं गव्हर्मेंट ऑफिसार किंवा सामाजीक दृश्ट्या जे पळय पॉलिटिकल जावं इकॉनॉमिकली फुडें आसा जे कंट्रोल करता बरोबर एज अ पार्टी म्हणून एज अ कॅन्डिडेट तुमी कसो लढो दितले हेका आतां लढो दिवपा समाजान एक अवेरनेस कशें क्रिएट करतले आतां हे आसा पळय न्हू आतां आमी हितून आमचे कित्याक इलेक्शनाचोच मुद्दो घेतलो जाल्यार आतां तुमचे कडेन अवघ्या हे लोकां मेरेन पावोवपाक अवघ्या थोडे दीस किंचित म्हणजे तीन दीस बरोबर आसा आतां एक दीस धरलो जाल्यार 4 दीस सो आतां हो भ्रष्टाचार आसा पळय न्हू तो आमी मॅनिफेस्टो मार्फत सांगलात म्हणजे कसो तो आमी तेजेर आळो हाडटले कसो तो कंट्रोल करतलो आमच्या हितून आसा मॅनिफेस्टोन तुमी मॅनिफेस्टो घातला चडशे भ्रष्टाचार रिलेटेडूच आसा प्लस आमचे जितेंद्र मिशन म्हणून आसा जे करप्ट ऑफिसर आहा पळय न्हू तेंचेर आमी एक्शन घेतला कारवाई पार्टी मार्फत अजून मेरेन तुमी कितें आरटीआय बीन घालून आरटीआय आमी फूल कितें कितें घातला आमचे सगळ्या कोणतो एक असो विशय तुमी एक्सपोज केला अजून मेरेन आरटीआय फूल घालून फूल कितें कितें घातला आमचे चालू आसा प्लस आतां एट प्रेझेंट आमी ईव्हीएमाचो मुद्दो आहा पळय न्हू तो ईव्हीएम मुद्दो म्हळ्यार कितें आसा ज्वलंत इश्यू म्हळ्यार ईव्हीएम म्हळ्यार कितें आसा तितून कसो भ्रष्टाचार आसा तितून आतां पळय कितें आसा वेगळे वेगळे पार्ट्स आसा कळ्ळें तुका तितूंचो एक SLU युनिट म्हणून आसा कळ्ळें तुका हो सिंबल लोडिंग युनिट हो प्रत्येक लोकांक कोणाक खबर ना पॉलिटिकल पार्टींक सारको खबर ना पॉलिटिकल कॅन्डिडेटांक खबर ना आतां हो म्हाका दिसता किंचित जे कोण भितर ऑफिसर आसा जे पळय हँडल करता पळय तांकांच हो खबर आसा आनी तो सिंबल लोडिंग कशी ते लोड करता व्हीव्हीपॅटान जावं ईव्हीएम मशिनान हे तांकांच खबर पूण पब्लिकाक कांयच खबर ना आनी पब्लिकान दिसता की हे ट्रान्सपरंट म्हणून सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ म्हणजे मॅन्युप्युलेशन जावपाची शक्यता हांगसरूच आसा हितूंकूच आसा सो हेजेर सारकें अवेरनेस जावपाक जाय प्लस हेजेर स्टडी जावपाक जाय प्लस इलेक्शन कमिशना हेजेर सारकी रायट एक्शन घेवपाक जाय आनी ते ट्रान्सपरंट जेन्ना पळय इलेक्शन जातले तेन्ना ते करप्शन आसा पळय न्हू पॉलिटिकल लेवल म्हण आनी कसले लेवल ते चडशे कमी जाता पूण कशें आसा आतां सपोज जर आमी मशिनाचेर आमी एक मॅन्युप्युलेशन चलता अशें धरुया जाल्यार हें मॅन्युप्युलेशन डायरेक्ट हेजो आरोप इलेक्शन कमिशनराचेरूच लागता आतां कितें आसा कित्याक सगळो कंट्रोल बॉडी जी आसा
ते इलेक्शन कमिशनर त्यांच्या थ्रूच वता. बरोबर आसा. आता त्यांचे पळय त्यांनी मॅन्युअल दिला पळय न्हू, इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करता न्हू, आणि त्याने ते मॅन्युअल दिला. सो मॅन्युअला प्रमाणे त्याने ते प्रोसेस करपाक जाय. बरोबर. सिंबल लोडिंग म्हण बाकीचे इलेक्शन प्रोसेस आसा त्यांचे मॅन्युअला प्रमाणे त्यांचे सिस्टम आसा पळय त्या प्रमाणे चलो जाय. जर ते सिस्टमा प्रमाणे वचना जाल्यार ते दुसरें कितें तरी करता न्हू, आणि आमी मागीर ब्लेम करता इलेक्शन कमिशना. इलेक्शन कमिशन सारकें तेजे जे ऑफिसर आसा जावं जे भायली बॉडी पळय अपॉइंट केल्या ते प्रोसेस कंडक्ट करपाक, सॉफ्टवेअर अपलोड करपाक, कॅन्डिडेट अपलोड करपाक, टेक्निकल कितें आहा पळय ते भायले येता. ते कोणाक खबरूच नासता, ते ऑन द स्पॉट येता थंय. कळ्ळें तुका. सो मागीर तेन्ना कितें जाता ते ह्या लोकांक खबर ना, ते ऑथरायज आसता, ते तांकां जाय तें करता. आणि आमी मागीर ब्लेम करता इलेक्शन कमिशनाक. इलेक्शन कमिशनान कितें केलां की डायरेक्ट मॅन्युअल बीन आमी घेवचें अशें म्हणून तितून नमूद केल्लें आहा, आनी हे दिनाक. काल एक तसो हे जालो प्रसंग जालो की आमी तेजे कडेन ते SLU दाखय म्हणलें, ताणें आमकां तें दाखयलां. तेजो कलर व्हायट आनी ब्ल्यू आसता, बारीकसो आसा. कळ्ळें तुका. येदो हें आसा एक हें आसा, डिवायस आसा. सो तो डिवायस आसा तेजो कलर व्हायट आनी ब्ल्यू आसा. प्लस तेका बाकीचे इक्विपमेंट आसा कनेक्ट करपाक, प्लस तेका मॅन्युअल आसा. ते मॅन्युअल आमी तेजे कडेन मागलें. मागतकीर ताणें बरें वगतान हाडून तें दिलें आमकां, हें तेजें मॅन्युअल म्हणून. कळ्ळें तुका. ते मॅन्युअल वाचतकीर आमकां कळ्ळें की बाबा थंय ते सिंबल लोडिंग युनिट लोड करता आसतना थंय मोबायल बी कांय व्हरप ना, थंय लॅपटॉप बी कांय यूज करप ना, जो पेन ड्रायव्ह बी एक्सटर्नल डिवायस बी कांयच ते व्हरप ना. पूण बाकी सगळें तें आशिल्लें, तेजे व्हडलो कंट्रोल कांय नाशिल्लो. प्लस ते मॅन्युअल पळय दिला पळय न्हू, तो दुसरे दीस सांगता तें सारकें न्हू म्हणून. तेजे ओरिजिनल आसा पळय न्हू तें वेगळें आसा म्हणून सांगता. म्हणजे तुमी आमकां दिलें तें फेक जालें, तें रॉंग जालें. प्लस तेजेर कितें पेजी आहा पळय न्हू, त्यो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, 1, 2, 3 ह्यो पेजीच ना. तेजे कंटेंट ना जे तेतून मेन आसपाक शकता, जे आमकां ते लिपोवन दुसऱ्यान दिता. सो आमी तेजे खातीर मागीर ते आमचे एडवोकेटान मागीर ते कंप्लेन फायल केल्यो, बाबा हें सारकें प्रोसेस तुमी करना, आमी कितें मागता तें तुमी सारकें दिना म्हणून. म्हणजे सगळो घोटाळा हो सगळो घोटाळो इलेक्शन कमिशनरा कडल्यान ऑफिसाच्यानूच चल्ला. ऑफिसान अशें दिसता, ऑफिसांच्यान ह्यो तितून इनवॉल्व आसपाक शकता, किंवा म्हाका दिसता ते भायले जे इंजिनियर येता पळय न्हू ते सामके एज्युकेटेड आसता सामके. बरोबर. तो तेवूय तितून इनवॉल्व आसा अशें दिसपाक शकता. कळ्ळें तुका. सो हेजे खातीर सामको क्लियरली डावट आसा, तेजेरूच ते सारको फोकस आसपाचो सगळ्या जनतेचो पासून. आनी पॉलिटिकल इतर पॉलिटिकल पार्टी आसा, कॅन्डिडेट बी हेजेर फोकस आसा. तो सिंबल लोडिंग युनिट म्हणल्यार कितें एक्झॅक्ट, कशें फंक्शनिंग जाता, प्लस तेजून तो लोड करता पळय न्हू डेटा, तो इरेज जाता काय ना, तो इरेज जायत काय तसोच ते लोड करता. हांवें ताका क्वेश्चन केलो, बाबा हो तुमी सिंबल लोडिंग युनिट म्हणटा पळय न्हू, हें आतां क्लीन आसा म्हणून आमकां कशें कळटलें, मातशें दाखय पळय तितून प्री लोडेड हें ना म्हणून, डेटा काय ना म्हणून तितून. बरोबर. तो दाखोवपाक रेडी ना जालो, आपूण दाखोवपाक शकना म्हणालो. मागीर म्हणलें आमी ताका ओरिजिनल मॅन्युअल दी म्हणलें, तेवूय दिवपाक रेडी ना. हेजो अर्थ असो आसा की कावंटींग जाता तेन्ना फिजिकल कावंटींग सुद्दां जावप हें खूब गरजेचें आसा. हय तशें जावं. आमी आमचो डिमांड केला, आमी ताका सजेशन दिलां की बाबा जशें की थंय EVMाचेर कंट्रोल युनिटाचेर पळय ते डिटेल डिजिटल काउंट करतात, तशेंच ते व्हीव्हीपॅटाचेर येता पळय न्हू, ज्यो स्लिप्स येता पळय न्हू तेजेरूच ते डिजिटल आसचे. सो दोनूय ते मॅच जावचे. बरोबर. कळ्ळें न्हू. जाल्यार तरी मातशी ट्रान्सपरन्सी येवपाक शकता. ओके. पूण हो सिंबल युनिट ह्या युनिट आसा पळय हो सामको इम्पॉर्टंट आसा, आनी तितून सगळ्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा फॉर फ्री फेअर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन. ओके. आता सिंबल तुमकां खंयचो मेळ्ळा? म्हाका तो सिंबल मेळ्ळा तो फुटबॉल प्लेयर मेळ्ळा. मॅनिफेस्टो मातसो दाखयता? मातसो लोकांक दाखया तुमचो मॅनिफेस्टो. हय असो आहा. सिंबल आहा तो फुटबॉल प्लेयर आसा, आनी सिरियल नंबर आसा 5. म्हाजें नांव आसा हरिश्चंद्र सुधाकर नायक, करप्शन अबॉलिशन पार्टीचे. हो म्हाजो मॅनिफेस्टो आहा. कळ्ळें न्हू. हितून म्हाजे कितें पॉयंट आसा, बाबा हे तुमकां जनते खातीर उपयोगी आसा काय ना, हे समाजा खातीर कितें तरी चेंजीस हाडपाक शकता काय ना, करप्शन तेजेर मातशें कितें कंट्रोलान हाडपाक शकता काय ना, किंवा बाकीचे इश्यू आहा, इन्फ्लेशन म्हण, अनएम्प्लॉयमेंट म्हण, बाकी सगळे खूब इश्यू आसा ते सगळे रिलेटेड टू करप्शन आसा. कळ्ळें न्हू. हे इश्यू हितूंच्यान सॉल्व जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका ह्या चिन्हाचेर वोट करून म्हाका वोट करचें अशें म्हागे रिक्वेस्ट आसा सारकें जनतेक. सर आनी खुबशे विशय आसा, तुमचे कडेन भासाभास करता जाल्यार आमकां तितकोच टायम जाय, पूण तुमकांय आतां सद्याक टायम ना, आनी प्रचाराचे तुमी बिजी आहा, तरी तुमी इतके बिजी आसतना आमकां टायम दिलो त्याच्या बद्दल खूब तुमकां धन्यवाद म्हणटा, आनी तुमकां भरपूर शुभेच्छा दिता. आनी आमी ट्राय करतले की तुमचो मॅनिफेस्टो आहा तो मॅक्झिमम लोकां मेरेन पावोचो, कित्याक आतां टायमूय सद्याक कमी आसा.
आणि तुमकां शुभेच्छा आणि ऑल द बेस्ट. तुमकां धन्यवाद. आणि तुम्ही सगळ्यांनी बुवा आयकून घेतल्या बद्दल हेजे तुम्ही खरंच विचार करचे अशी माझी अपेक्षा आहा. सगळ्यांक धन्यवाद. ओके, नमस्कार. तर हे आशिल्ले हरिचंद नायक जे लास्ट टायम सुद्दां मडकयच्यान MLA कॅन्डिडेटाक लागून ते उबे रावल्ले, इलेक्शन लढिल्ले तेणी, आणि आता ते लोकसभेच्या इलेक्शनाकूय उबे आसा. आज तांकां चिन्ह मेळ्ळा फुटबॉल. तांणी जो फुटबॉल विशय player. घेतला फुटबॉल प्लेयर, तांणी जो विशय घेतला वो खरेंच खूब गंभीर आसा. आज ते विशयाचेर एक्चुली चर्चा खूब खोलायेन करपाची गरज आसा आणि आमी तांकां शुभेच्छा दिता आणि लोकांकूय सांगता की हे विशयाचेर तुमी मातशे सिरियस रावन तो विचार तकलेन एकदां घालचो आणि पळोवचें की बाबा खरेंच आज करप्शन कितकें वाडलां. आमी पळयता वचत थंय फक्त करप्शन 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 म्हणटा, पूण हेजेर चडशे लोक उलोवपाक सोदिना. पूण आज खरी गरज आसा एक नेतो म्हणून कोणाकूय चूज करून हे सगळे विशयाचेर उलोवपाचे, हे सगळे विशय जगा आड करपाचे, जनते समोर हाडपाचे आणि सगळ्यांक जागृताय करपाचे गरज आसा. तुम्ही पळयता जागृत गोवा 24/7 न्यूज. हांव बाबल नायक, चीफ एडिटर. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आणि आमचो चॅनल फॉलो करा आणि अशाच अपडेट खातीर पळयत राहा जागृत गोवा. देव बरें करूं. नमस्कार. कळ्ळें न्हू, वो घे, वो तुमकां घे टॉपीक आहे, कळ्ळें न्हू. तुम्ही पळया कशें कितें आहा तें.